त्या काळजान मंदिरांत तुझ्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पातकांची सोम्या विरता व्हडा मोरान तुका नमता सुकून गेल्यो शियो आमी जावन आसा तुझ्या आदाराची सोम्या पातीव आसा भक्तीन तुजी लागी सोम्या आमी आयल्या सर्वेस्परा देवा तुजो आदार मागता त्या काळजान मंदिरांत तुझ्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पातकांची सोम्या विरता व्हडा मोरान तुका लभता बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. भाव भयणीनो, आयची देवस्तुती शर्ता विणय एकामेका बक्षूंक आमकां आपोवणें दिता. कित्याक बक्षिल्ल्यांत आमी बक्षणे स्विकार करतले हांव बक्षिल्ल्या मुखांत्र वा बक्षण्या मुखांत्र देवातय एकामेकांतय आमी लागीं सरतले हांव एकामेकाच्या साहवासांत वेंगेंत एक जातले हांव आनी आमकां जण एकल्याक खंडीत जावन बक्षणे गरज ते देखून ह्या मिसा वेळार मागे प्रत्येक जावन करपा आमी एकामेकांतय ल्हान जावन एकामेकांत बक्षणे मागूंक आनी एकामेकांतय बक्षणे दिवंक. सर आमच्या पातकांची दूख धरून बक्षणे मागून सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव मनांत चिंतून तोंडार उच्चारून वायट बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून मगे वो सदां सवकवा मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर सोमिया काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर सोमिया काकुळट कर सोमिया काकुळट कर. सर आमचे इरादे सगळींचे बाप आमकां दवरया. जे कोण हे मिसा भेटयल्यान तांचे खातीर आमी मागचे आनी विशेश रितीन जे कोण जल्म दीस वा लग्नाचो वार्षिक वा संभ्रमतात तांचे खातीर आमी मागया. प्रार्थया. कनवळ्या बापा, तुजे सेवेक आमची जीण समर्पूंक तूं आमकां आपयताय आनी आमी सडवण जोडूंक थांबन आसतना तूं आमकां आदार दिताय. तुज्या दयाळ मोगान आमकां सदांच सांबाळ. आमच्या सोम्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव ते सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. दानियल प्रावादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. आजार ह्या उज्या मदें उबे रावलो आनी ताणें अशें प्रार्थना केलें. तुज्या नांवा खातीर आमकां सदां काल सांडी नाका, तुजो करार रद्द करिनाका.
तुज्या इश्टा अब्राहमा खातीर, तुज्या सेवका इसाका खातीर, तुज्या भक्ता इस्रायला खातीर तुजी काकूळ आमचे वयली काडी नाका. मळबाच्या नेकेत्रां सारकी आनी दर्या वेळेचे रावे सारकी अगणीत संत तुवें तांकां बसायल्ली. सोम्या आमी आतां सगळ्या राष्ट्रां प्रास ल्हान जाल्या. आमच्या पातकांक लागून सगळे पृथ्वे वयर आज लोक आमची बेपारवा करता. ह्या काळार आमकां कोणूच फुडारी ना, प्रावादी ना, राय ना, होम ना, यज्ञ ना, अन्न बली ना, धूप ना. तुजे मुखार प्रथम फळां भेटोवंक आनी तुजी कृपा जोडून घेवंक जागो ना. तरी दुखेस्त काळजान आनी कालच्या मोनान आमी येता. आमचो स्विकार कर. बोकऱ्यांच्या आनी पाड्यांच्या वा हजारांच्या हजार पुष्ट शेळयांच्या होम बलया भशेन आज आमचें बलिदान तुका मानूं. सगळ्या काळजान तुजो पाटलाव करूंक आमकां निर्मी, कित्याक तुजेर विश्वास दवरता ती केदींच लजेक पडची ना. आतां आमी सगळ्या काळजान तुजो पाटलाव करता, तुजी बिरान धरता आनी तुजें मुखामळ सोदता. आमकां लजेक पडोवंक दिनाका. बगार तुजे दुलो बायेन आनी तुजे व्हड काकुळतीन आमकां चलय. देवाचें उतर. देवाची व्हड उपकार. तुजी काकुळतीचो उगडास कर सर्वेस्परा. तुज्या काकुळतीचो उगडास कर सर्वेस्परा. तुजो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या सताचे वाटेन म्हाका चलोवन व्हरून म्हाका शिकय. कित्याक तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारो. देखून दीस रात तुजेर हांव विश्वास दवरनासा. तुजी काकुळतीचो उगडास कर सर्वेस्परा. उगडास कर सर्वेस्परा. सुरवेरतांव तुवें दाखयलेलें विश्वासपण केदींच विसरनाका. पुर्विल्ल्या काळांचो तुजो मोग. तुज्या निरंतरी मोगाक आनी बरेपणाक सरी जावं तूं म्हजो उगडास कर. तुजे काकुळतीचो उगडास कर सर्वेस्परा. सर्वेस्पोर बरो आनी आपल्या उतराक सुखाना तो. वाट सुकलेल्यांक तो सारके वाटेर हाडटा. कालत्यांक सताच्या मार्गान तो सोलोवन व्हरता. दुबळ्या धाकट्यांक आपल्यो वाटो तो दाखयता. तुजे काकुळतीचो उगडास कर सर्वेस्परा. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी राया. आतां तर म्हणटा सर्वेस्पोर सगळ्या काळजान म्हजेशी पाटये येया. कित्याक हांव सगळोच बळो आनी काकुळदार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी राया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमची सोबे आसो. सामत्यो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया. तो वळ पेद्रून जेजू सरशी येवन विचारलें, सोम्या म्हजो भाव म्हजेर सूख करीत आसा जाल्यार कितले फावटी हांवें ताका बक्षीस जाय? 7 फावटी गी. जेजून ताका जाप दिली, 7 फावटी न्हय बगार 7चे 70 फावटी. सर्गेचे राज अशें म्हणीत. एकरायान 1 फावटी आपल्या साकरालाचे लेग घेवंक कुशी वेली. लेग घेवंक धरलें तितलेंच खोरोड आनी ताका देवे आसलेल्या एकल्याक ताचे मुखार हाडलो. पूण फारीक करूंक ताचे लागीं कांय नातलें देखून ताका ताच्या बायल्या भुरग्यांक आनी ताचे म्हूण आसलें सक्कड विकूंक जाय म्हणून त्या दन्याची हुकूम जाली. तो वळतो साकोर दन्याच्या पांयांक पडोवन म्हाका थोडी फुरसत दी आनी तुजें सगळें हांव फारीक करता म्हणून परत लागलो. दनी साकराचेर मोव वाडलो आनी ताचें रीण माफी करून ताका वचूंक सोडलें. पूण तो साकोर भायर गेलो तितलोच मेळ्ळो ताका ताचो आनी एक सांगाती साकोर.
ताणें हाका 100 रुपये देवे आसले. हाणें ताका धरून उबो केलो आनी तसो गळो चिरडून म्हळें, म्हाका देवे आसा तें आतांच फारीक कर. तवळ तो सांगाती साकोर हाच्या पांयांक पडून, म्हाका थोडी पुरसोत दी आनी तुजें सगळें हांव फारीक करता म्हणून परत लागलो. पूण हो साकोर आयकना जालो. मात्र न्ही, ताणें रीण फारीक करीसर ताका ताणें बंदेन दवरलो. घडली सगळी संगत पळोवन हेर साकरांक भोव चड दुखलें आनी जाल्ली सगळी गजाल तांणी येवन आपल्या धन्याक कळयली. तवळ धन्यान त्या साकराक आपणा हुजीर आपोवन लावंक म्हळें, नसत्या साकरा, तुवें म्हजे लागीं परातलें देखून हांवें तुका सगळें रीण माफी केलें. तर हांवें तुजी दया केल्ले बरी, तुवेंय तुज्या संगाती साकराची दया करी जाय आसली न्ही. धनी इतलो रागान पेटलो की आपणाक देवें आसलें तें सगळें फारीक करता म्हणसर त्या साकराक ताणें कसबांच्या अधीन केलो. आनी तुमी हर एकलो तुमच्या भावाक काळजान तावन बक्षिनात जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकांय तशेंच करतलो. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्त. आधुनीक काळार बोगसाणें कितलें गरजेचें गी तितल्यांत कश्टांचें जावंक पावलां. खंयचेंय काम जावचें बा बोगसूंचें एक न्हय म्हणटात. बोगसण्याच्या लागून वा ना बोगसण्याक लागून आज कितलींशीं कुटुंबां देसवाट जाल्यांत, कितलींशीं काजारां मोडल्यांत, जनांगा राष्ट्रां नाश जाल्यांत. आनी बोगसणें मागनासतना एकामेका बोगसणें दिनासतना कितलींशीं जैलांत आसात, जैलाचे शीत खातात आनी थंयसर कुसोन आसात म्हणीत. त्या देखून देवाचें उतर आज आमकां प्रत्येक जावन जागयता एकामेका बोगसणें दिवंक आनी एकामेका तावन बोगसणें स्विकार करूंक. त्या एका दिसा तो मानेस्त म्हणालो, त्या म्हज्या इश्टाक कितें सकडी हांवें करूं ना. काम नासलें ताका हांवें कामाक लायलें, विजा दिवन पयशे दिवन परत गांवाक व्हेलें आनी ताका रावंक जागो नासलो म्हज्याच घरांत रावयलें. आनी कितें जाय तें सकट ताका दिलें आनी उंचल्या माट्टाक तो पावलो. पूण उपरांत कितें घडलें, म्हज्याच वाटेक तो आड पांय दिवंक लागलो आनी म्हजे लागीं उलयना जालो, म्हजे तावन पयस वचूंक सुरू जालो आनी म्हजे विशयीच काणयो करूंक लागलो. असल्या मनशाक हांव बोगसून तरी कशें? इतलें बरें केल्ल्याक हें गी म्हाका मेळचें इनाम. आनी तो बोगसूंक तयार नासलो. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें पेद्रून जेजू लागीं येवन सवाल करचें, मेस्त्री कितले फावटी हांवें बोगसूंक जाय जर तर म्हजो भाव सूख करीत तर. त्या काळार जेजूच्या पयलें टिटपोटाट दोळ्याक दोळो दांताक दांत म्हणली शिकवण आसली. पूण जेजूच्या काळारय शिकवण बदलून जावन आसली. 2 फावटी 3 फावटी कोण एकल्याक सूख केल्ल्या बक्षीयेत ताच्या चड न्ही. आनी त्या देखून पेद्रू म्हणटा 7 फावटींगी आपुणूच बरो म्हणून जेजू मुखार दाखोवंक आशेतालो. आनी तो व्हडलो जेजू म्हणटा 7 फावटी न्ही, 7चे 70 फावटी, म्हणजे हर एक फावटी हर एक दिसा हर एक घडये आमी शर्ता विणें बोगसूंक जाय. ते सवाल पेद्रून जेजू केल्लें जायते फावटी आमी विचारलां आसतलें. कितले फावटी म्हज्या भयणीक, म्हज्या भावांक, म्हज्या शेजाऱ्याक हांवें बोगसूंचें? 1 फावटी 2 फावटी? कित्याक बोगसूचें तितलें सोंपें न्ही. बोगसूचें म्हणटाना
आमी फाटी सरता आमी लॅक करता कित्या बोगसूंक जाय कितले फाटी बोगसूंक जाय बोगसूंचे म्हणटाना कासवा भशेन आमी मांडो आमी भितर घालता म्हणजे फाटी सरता पूण बोगसाणें घेवचें म्हणटाना आमी तयार राखून रावता आनी बोगसाणें आमकां मेळ्ळेच संतोश पावता मगळ भाव भयणीनो खरेंच मातशा काळार आमी आसा जायती दंडवण प्राजीत करनासा मागणें रेतिरे करनासा पूण ह्या सर संगतीच्या की चड गरजेचें आज जेजू आमकां सांगता बोगसूंक जर तर तुवें काळजांत तुवें बोगसाणें दिवनाय वा काळजांत आनी राग हगे मोसोर आसा तुजी बायली दंडवण प्राजीत रेतिऱ्यो कितें उपकारच्यो नात त्या देखून काळजांतावन आमी एकामेकां बोगसूंक आनी एकामेकांतान बोगसाणें स्विकार करूंक आपोवणें दिता आनी एकामेकां बोगसूंक जाय तर आमचें तें आसूंक जाय तें कालतेपण एकामेकां बोगसूंक जाय तर आमचें तें आसूंक जाय तें मागण्याचें बळ मागण्याचें बळ निमती खंडी जावन आमी बोगसूंक शकतले आनी खालतेपणा मुखांत्र त्या देखून बोगसाण्या मुखांत्र देवा थंय आमचो थंय तुटलेलो बांद तो परतून नव्यान करूं शकतले एकामेका थंय आमी पयस गेल्ले तें लागीं सरतले आनी सांगात आस बोगसाण्या मुखांत्र नवें जिवीत संतोश उर्बा आमच्या जिवितांत येतली तर मंगळ भाव भयणीनो बोगसूंक आमी फुडें सरया एकामेकाक आमी बोगसुया आनी एकामेकांतावन बोगसाणें स्विकार करया आनी सदांच देवाच्या वेंगेंत देवाच्या साहवासांत आमी जियेवया Kaniko adnailya सर्वेश्वरा स्वीकार कर दुदय इरसनारा कानिको adnailya सर्वेश्वरा स्वीकार कर दुदय इरसनारा सर्वेश्वरा देवा सृष्टी रचनारा भेटैतां तुका मुंडो गोवांचो मनशा वावरान केल्लो प्रितुमेन दिल्लो जावं तो आमकां जिवीत दिवचो कानिको adnailya सर्वेश्वरा स्वीकार कर तुदय इरसनारा म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमच्या अर्गां बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या आदंत बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी कपयसुबेच्या देवान सर्वेस्पर मानून घे सर्वेस्परा मोगाळ देवा हे सोडवणेचे बलये वरवीं आमकां पातकांतली तूं नितळ कर आनी आमची जीण तुका मानता तसली जावं दी हे मागता हांवच्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पो तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा देव उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वैश आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व कडेन सवथई जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो नवी करूंक आमची मनां शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय आमकां तुज्या भुरग्यांक हो नवो काळ सोडवणेचो आमचे वंदोणी दामून तुजी साखरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान सरतल्या वस्तूंक फावो थंय मोल दिवन सरनांत तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां देखून सगळ्या दुता भक्ता संगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंसर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांव येता ताका जय उंसर्गी तुका जय जय बापा करस तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जर
तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस स्मरण ससूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशे पसत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावडत सगट परगट होया. तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन पोणावरवी तुवे आमकां सोडयलाय सुमिया. संसाराच्या सोडवंदारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो वंडो आनी ही सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रथमेचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्ल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें फजळीत म्हाका मोड पळोवंक फावो कर. आम समेस्तांची एक दया कर म्हणून मागता. हांव कामरे देवाच्या मेळ सांगते भगवान जुजे तुजो पती भगवान धर्मपता आनी सरकळी तूं कामां वयल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर ससांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजे महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. भुरगे सारक्या पातिण्या सर्गींच्या बापा थंय आमी भक्तीपणी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळलेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेक तिल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदूतां मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक.
आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय असो. तुमचे सगळे असो. एकामेकातही क्रिस्ताची शांती आम्ही वांटून घेऊया. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाशिली संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाशिली संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुझी कूड आणि रगत आम्ही सेवंक वेतात ही आमचे जरती आणि क्यास थाळीनं जावं पुणचे काकुळतीन आमच्या आत्म्या तसेच कुडीक भलायकी आणि वखद दिव. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. या शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर बाग म्हाका पावना पुढच्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. अर्पण राया जेजूची अर्पण राया जेजूची समाधान हाडटा म्हाका दैवीक देणी सर्गीची दैवीक देणी सर्गीची. तूं सोम्या म्हजो आदारानी बरबसो जाची वाटे सांगात म्हजो. काळीस म्हजी लालयता तुका म्हज्या मोगाळ देवा. नाविशी तुजी बगर म्हाका म्हज्या कर्या जिवा म्हज्या कर्या जिवा. काळजांत आयिल्ल्या जेजूक एक घडी बरो आमी दिन वाचुया आनी आज विशेश रितीन मागया कृपा शर्ता विणे आमी एकामेका बोगसूंक आनी ल्हानविकायेन एकामेका तावन बोगसाणें मागोवंक. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा, तुझ्या पवित्र जेवणात आम्ही वांटो घेतला ताचे पासून तुका दिन वासून विश्वासान तुझ्या लागीं आमी मागता. आमची सगळीं पातकां बगोस आनी दिसाच्या हर गरजांनी तूं आमकां आदार दी. मोगान आमची राखवण कर आनी तुज्या दैवीक जिवान आमकां अदीक अदीक बर. हे मागता हांवच्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवय आसो. तुमची सवय आसो. सर्पद्वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो.
वसून याद क्रिस्तच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची उपकार. जेजून आमची पासून आपलो जीव दिला, रगत आपली विक्राम मोगमोजो केला. ताच्या मौलिक रक्तान दिला बोगसाने, ताच्या जिणे मोना जिंदगीचे जिणे. एक सेंबो तुझ्या रक्ताचो हजार पृथ्वीक सोडून दिवच्याक तो पुरो. कसो उपकार तुजो हांवें बावडचो, मुखेलाय मुजो पाप्याचो. मोगाळ पुत्राचो वे आमकां बरी आशिर्वादी आमकां. भगीन पुरुषाची कुरवेन आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. मोगाचनो ना मानबाळोक जेजू म्हयन्याले पत्र मार्च अंको आयतो जाला. आदल्या म्हयन्यांत सांजे रोसा इस्कॉलान घडिल्ल्या गणिताचेर अवलोकन, सिस्टरांचेर मतांतरी गोंगो, तशेंच हो अंको स्त्रियांक समर्पण दिवन स्त्रियांक संबंद जाल्ल्या विशयाचेर संपूर्ण माहिती वाचूंक तयार रावा. हर एका कुटुंबाक एक बाळूक जेजू पावोवन दी म्हणली आमची आशा. बाळूक जेजूचे पुणशेत कार्मेलगुडो मंगळूर हांगसर मिलाकात 2024. कसली मिलाकात ही? कालवारीच्या पयणार सुम्याची आनी म्हजी. हर एका आयतारा सांजेच्या 5:30 वरार उक्त्या मैदानार कुर्साची वाट, 6:30 वरार बायबल स्टडी, 7 वरार सक्रामेताचे आराधन आनी पवित्र सभेचे मागणे. आयताराची सांजेची 2 वरार सुमे संगता कोचूंक तुमकां मोगाचे आपोवणे दिता. मोगाचनो म्हजें नांव दीप फ्रांसीस फेर्नांद, कार्मेलीत याजक. तुम्ही खंडीत जावन कार्मेलीत मिशन आयकलां, कार्मेलीतांक पळयलां. पूण कार्मेलीत म्हळ्यार कोण? कार्मेलीत कित्याक आसात? इगर्ज मतेंत, कॅथोलीक इगर्ज मतेंत जायते मेळ आसात, धार्मीक मेळ आसात. आमी वोडदी म्हणटा या कॉंग्रिगेशन म्हणटा. दाखल्याक फ्रांसिस्कन आसात, कॅपुचिन आसात, डॉमिनिकन आसात, जेजुईत आसात. अशें कार्मेलीती हांचे बराबर एक धार्मीक मेळ. कित्याक आसात कार्मेलीत? कार्मेलीतांचो मुख्य शेवट जावन आसा देवाच्या मोगांत जियोवचो, देवाच्या हाजरपणांत जियोवचें. देखून हाका 3 संगती आमकां आदार दितात. पयलें मागणें. देखून आमकां मागणें रेपिटेशन न्हय, मागणें एक संबंद. देवा लागीं तो संबंध जिवो दवरूंक विविध रितींनी प्रयत्न करच्याक आमी मागणें म्हणचे. आनी दुसरें जावन आसा समुदायीक जिवीत. आमी सांगाता जियोवचें, आमी एकसुले जियेना, एकामेकाच्या संगतपणान जियेता. आनी तिसरें असो परिणाम जावन मागणें आनी समुदायीक जिवीत असो परिणाम जावन मिसांव म्हणजे देवाची शुभ वार्ता बरी खबर हेरांक प्रगट करची. हें जावन आसा आमचें आपोवणें. देवाच्या हजरपणाक साक्ष जावचें आमचें आपोवणें. तुका कार्मेलीत जावंक जाय, देवाचो मोग करूंक, ताच्या मोगान जियोवंक आनी त्या मोगाक साक्ष जावंक जाय. आमकां मेळ.